ते आमी भुरग्यांक कित्याक शिकोवपाचें? गरज ना शिकोवपाची न्हू. आमी आत्तां मांद्र्यान मोरजे आमचो गांव आसा, त्या गांवांत प्रत्यक्ष आमच्या शेजाराक उजो लागला आनी आमी आयज जर थंड रावले जाल्यार ते म्हाका दिसता अमानवीय कृत्य आसतलें आमचें. सगळे जंगलांतले प्राणी समुदायान रावतात आनी जर ते बरोबर रावनात, सगळ्या निसर्गाचो जर ते संवर्धन करिनात जाल्यार प्रत्येकाचो नाश आसा, हे अटळ आसा. आज ज्या पद्दतीन मोरजेन जे वयर जे डोंगराचेर जे बोरवेल मारले ते प्रत्यक्ष परिस्थिती आपण सगळे आमी पळयता. आनी थंयसर स्मशान भुमीक वाट बंद केली, गणपती विसर्जनाची वाट बंद केली. हे सगळे इश्यू जे आमचो गांव शांत आसा, निसर्गरम्य आसा, जो हे पर्यटक येतात हेंची संख्या परदेशी पर्यटकांची कमी जाल्या. आनी एडिशनली आमच्या गांवांत आमच्या कडेन जे स्त्रोत आसा, पाणयाचो स्त्रोत तो सगळो नैसर्गीक आसा. प्रत्येकाची स्वतंत्र बांय आसा आनी तेका ते वर्षभर पाणी पुरवता. म्हणजे आमकां खंय पाण्याचें दुर्भिक्ष ना. आनी हे जे सगळे डोंगर आसात ते डोंगर म्हणजे आमी शिकला, आतां सायन्सान शिकयला की बाबा हे रिजर्वायर ऑफ द वॉटर, तेच जर आमी जर प्रोटेक्ट करिना एज अ स्टेक होल्डर, वी आर नॉट द ओनर्स बट वी आर द स्टेक होल्डर्स. आनी आमकां त्या सगळ्या निसर्गाची जाणीव आमकां जाय, आमकां आसा, आनी ती प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी सगळे जाण ह्या फुडें सरला. आनी आमकां CM सरांनी आनी आमच्या आमदारांनी आमकां सपोर्ट केला. तांचो सपोर्ट आमकां आसपाचो. निसर्ग राजा आसा, निसर्ग देव आसा, त्या देवाचें प्रोटेक्शन करपा खातीर आमी खंयच्याय स्तरार वचपा खातीर आमी तयार आसा. आनी सगळ्यात पयलीं आमी थँक्यू म्हणपाक सोदता आमच्या ऑनरेबल MLA जितबाईक, तशेंच CMाक सुद्दां, CM आमचे प्रमोद सावंत सराक, की तेंच्यांनी इमिडिएटली सांगला की आपूण कॅन्सलेशनाक घालता. आनी तशेंच आमी रिपोर्टराक थँक्यू म्हणून सोदता. आमचो जो प्रॉब्लम आहा तो सगळो आमच्या गोंयभर गाजिल्लो आहा, तेच्या कारणान खूब खूब धन्यवाद. थँक्यू.